मोगाचेनो 2021 वर्स आमी सुरू केलें, जनेर जालो आनी आतां फेब्रेर म्हयन्याक आमी येदोळसो पांय तेंकला. फेब्रेर म्हयन्यान करेज्म पवित्र दीस आमी सुरवात करच्यार आसांव. पवित्र सभेच्या विविध काळां पैकी करेज्म पास्क काळ एक अत्युत्तम आनी पवित्र काळ जावन आसा. मागणें, ध्यान, उपास, दंडवणी, कुर्सावाट इत्यादी करूंक इगर्ज माता आम्हा सर्वांक प्रत्येक उलो दिता आनी ह्या पास्कां परबेक आमकां तयाराय करता. बागेवनपणाचे जिणयेक हर एकल्या भावार्थ्याक आसच्या आपोवण्या विशीं पापा फ्रांसीस आपलें दस्तावेज संतोषपावा आनी उल्हास करा. गौदेते एत एक्सुल्ताते हातूंत कळीत करता की हर एकल्याक पवित्रपणाक आपोवणें आसा. ह्या दिशेन पापसेबान सांगचें आसा, आमची जिणेंस एक मोगाचें परिवर्तन जावन आसा म्हूण. करेज्माचो काळ परत्यान आमकां एक अवकाश करून दिता जेजूच्या कश्टां, मरणां आनी जिवंतपणाचो नियाळ करूंक. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मरणां आनी जैतान आमकां नवें जिवीत लाभलां. जेजून आपणाकच खाली करचें एक मोगाची निशाणी जावन आसा. हाचे प्रास व्हरतो मोग ना आनी तोच कुरीस आमच्या क्रिस्ती जिणयेक प्रेरण आनी आदर्श. कुरीस जेजूच्या अखंड मोगाचो गुर्त आनी तातूंत व्यक्त जाता जेजू आमचो कितलो मोग करता गे म्हूण. कुर्सार जेजून उसायल्ले आपले हात खंडीत जावन आमकांतले पटलून धरूंक ताच्या वेंगेंत आमकां घेवंक न्हय तर कुर्सार उमकाळच्या जेजूचें ध्यान करतना आमकां आमच्या दिसपडट्या कश्टां दुखींचो नीज अर्थ आमी समजोवंक शकता. जेजूचे पाशांव आजुनूय जिवेस्त आसात, मुंदरूच आसात. आमचे आनी तुमचे तें आनी प्रत्येक जावन आदल्या वर्सा मार्चांतावन आतां म्हणसर आमी भोगून आसाव ते पाशांव कोरोना म्हणल्यार पिडे द्वारी. साबार जाणांक त्या पिडेचो अणभव जाला. मरण आमच्या बागलार तेंकलां म्हणलो अणभवूय आमकां जाला. पूण जेजून आमकां साबारांक राखलां, अणवरांतलें आमकां निवारलां. त्या देखून ह्या सल्वासावाच्या मिस्टरान परत आमकां वांटो घेवन नियाळ करूंक एक आपोवणें आसा. आमचे जिणये पयन मुंदरसून वेताना आमच्या कुटुंबांत, समाजींत, वावरा थळार आमी विसरिल्ल्या बेसांत एकामेकाच्या संबंदांत साबार तरांचीं पंथाहवानां आमकां फुड करूंक मेळटात. हें सर्व धैर्यान आनी क्रिस्ती मनोभावान सुस्तावन तर आमची जिणी समतोलनाची जावंक पावता. थोड्या संदर्भांनी आमची जिणी जावंक पुरो समस्यांनी भरिल्ली. काळक्या बुयारांत आशिल्लो अणभवूय आमकां जाला जावयेत. देव म्हजे तावन पयस गेला गी म्हणली भिरांती आमकां आयल्या जावंक पुरो. सारकें समजोवचें जाल्यार आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमच्या जिणये पयनार मेळच्या पाशांवां मारिफात देव आमकां भेटता. त्या संदर्भांनी तो चड आमकां लागींच आसा हें समजूंक मात कश्ट. आमचे कश्ट जावंक पुरो कुडीचे, मतीचे, मानसीक या इतर ते जावंक पुरो. ह्या वेळार हांव एकसुरी नाका जाल्लो. ह्या सगळ्यांनी म्हाका सांडला गाय म्हणलीं बोगनां दसल्यांत आसतलीं. ह्या सर कश्टां मदें जेजूचो थाळो जर बळिश्ट आमी सलवाणांव, आमी जिखतांव. खुर्साची वाट कश्टांची
देखून ती ना करूंक आमी चिंताव. म्हज्यो वाटो तुमच्यो न्हय, म्हजीं चिन्नां तुमचीं न्हय म्हणल्यार आमी वाचलां, समजल्यां. तरी पंथाक वोणा येतना आमी इल्लें थकतां. करेजमाचो काळ परत स्विकार करूंक आनी कुर्साची वाट आमची करूंक आयती जाताना देवाक चड लागीं जावंक, तशेंच ताच्या मोगाचें जावंक आमकां इगर्ज मतां दिवच्या त्या उल्याक आमी लागीं सरया. कुर्सार उमकाळायल्ले हात आमकांच ते म्हूण चिंतया. परत ताच्या मोगा वेंगेन लागीं सरया, भितर येवया. वेंचीक पुताच्या ओपारींत उल्लेख केल्ले बरी. बाप पुताक वेंचीक पुताक राखून रावलो मात न्ही, तो पयसुल्यान येवचो पळयतनाच तो धांवलो. वेंगेन धरलें ताका. ताका नवोच दगलो, मोचे, भांगर हें सर्व घालन ताका संतोशान वेंगलो. खंयचीय पातकी जिणी जिवच्या व्यक्तीक हें एक उत्तीम निदर्शन. बाप आमकां परत स्विकार करूंक तयार आसा म्हणलें सत ह्या वेंचीक पुताच्या ओपारीन आमी समजता. प्राचीत काळ आमच्या जिणये सालींत थोडीपणी बदलावण हाडूंक प्रेरण दिता. कश्टसो मनीस जर कुर्साचेर आपली दिश्ट जगता खंडीत सर्वसांव आपणावंक शकता. पापा फ्रांसिसाचीं उतरां हांगासर म्हाका उडास येतात. कुर्साक वेंगून रावुल्लो व्यक्ती येदोळूच ताणें सर्वसांव आपणावन जाला म्हूण. आनी हांगासर म्हाका देवा दिन श्रीमान विल्फी रेमेंबसाचीं ताच्या पदांतलीं अर्थाबरीत उतरां उडास येतात. जिवितांत रे मनशा तुका मेळचे दीस चार. कडसाण लोट कणशाक जिणी गोडसाणेची कर. तूं हांसून जिये, हांसून जिये. हांसून जिवंक तुका जाय तर कश्ट दूख ते किरोण पिये. वय कश्ट दूख सूख हें सर्व किरोण पियोन कुर्साचें मरण मरोण जैते वोन जाल्लो सोमिन्स आमकां बोळ. तोच आमकां घटाय, कित्याक तोच आमचें सर्वस्व. इगर्ज मतां आमची आत्मीक जिणी फळाबरीत आनी अर्थाबरीत करूंक आमकां दाखोवची वाट जावन आसा मागणें, उपास आनी दान धर्म. ह्या सर्वाचें मूळ देवाच्या उतरांत आटापून आसा. आनी हेंच देवाचें उतर आमच्या जिणयेंती परिवर्तन हाडूंक शकता. आंतरीक वा आत्मीक संतोश जोडूंक कितें करूंक जाय म्हणलें ग्रेस्त मनीस आनी लाजारास ह्या ओपारींत भोव संपें विवरिलां. लुकाच्या 16व्या अध्यायांत 16-31 वळींत आमी तें वाचता. खरें परिवर्तन आमच्या जिणयेंत येजय तर देवाच्या उतराचो सारको अर्थ आमी समजूंक जाय. सा पावलून तिताक बरोवन सांगचे बरी. वस्तू आनी दुडवाचो अभ्लेस सर खोट्या आनी पातकी करण्यांक मूळ जावन आसा. त्या देखून पयल्यान पयलें हो काळ पवित्र काळ मागणें करूंक आमकां अवकाश करून दिता आनी आपोवणें दिता. मागण्यान आनी ध्यानान करसिल्ली जिणी खंडीत जावन देवाक मेसवता. त्या देखून ह्या 40 दिसांनी इल्लो सडीत वेळ मागण्याक सीमीत करचो आनी कुटुंबां सांगता जें कितें आमी वाचता देवाचें उतर ताचे वयर थोडो नियाळ करूंक
आमच्या भुरग्यां बाळां सांगता आमी अवकाश करून दिवया. आमच्या फिरगज्यांनी ह्या काळार रेतीर आराधना, कुमसार आनी इतर सडीत मापान आयोजीत करतात आनी हाचो फायदो जोडूंक भावार्थ्यांक उलो दितात. क्रिस्ती जिणयेचें मूळच मागणें जावन आसा. दुसऱ्यान उपास करतना मीत मिरवाल्ली आशा आनी आबलेसतावन भायर येवन खोटेपण हुमटून उडोवंक, पासाक, नासाक, ताळणी आनी वायट संवयांतावन मुक्त जोडूंक आमकां अवकाश जाता. सांगातास भुकेन आनी ताणेन कश्टांच्या बोंडांच्या बोगणांची अनुभव करूंक साध्य जाता. हेंच सबार पोवटी आसिसीच्या फ्रांसिसान तशेंच हेरां सोमेस्त संतां भक्तांनी केल्लें आसा. गम्मतायेच्या संवसारांत जियेतना सबार पोवटी हेरांची ताणबूक कितें म्हणलें आमकां समजना. आत्मीक ताणबूक अणभव करचें विशेश गरजेचें. त्या दाळा मात्र देवाची मजत कितेंगी म्हूण आमकां कळटा. देवाक मेसवोन, देवाक मानवोन, खालतेपण, विधेयपण हातूं आमी सला जाय तर आत्मीक बूक बोगा जाय. कित्याक तो देव मात्र ही ताणबूक थांबोवंक शकता. आनी तिसऱ्यान दान धर्म करतना निस्वार्थ आनी सेवेच्या मनोभावान भरिल्ली जिणी आपणावंक साध्य जाता. तें कितें मोजें म्हणलें खंडीत तें मोजें न्हय, ताकाय एक वारेसदार आसा. दान धर्म करच्यांत सुरविल्ली पवित्र सभा आनी आपोस्तली एक उत्तीम निदर्शन जावन आसात. तें कितें ताणें हाडिल्लें, सांगाता घालें आनी सर्वांक वांटलें अशें म्हणटना त्या एक निदर्शनाचो तुमकां खंडीत अनुभव आसा या तुमी सबार बोटीन तें आयकलां. तें कितें मदर तेरेजाच्या जिणयेन घडिल्लें. पयलेंच्या दिसांनी कलकत्तान तिचें जिवीत तिणें प्रारंभ करतना तिका खबर मेळ्ळी तांच्या आश्रयाच्या फाटल्या एका घरच्या कुटुंबांत भुरगीं उपासान आसात, तांकां खाण जेवण ना. आनी आपणाच्या घरा आसुल्लो थोडो तांदूळ घेवन तांच्या घरा वचून तांकां दिवन ती फाटीं येताना तिणें पळयलें ती स्त्री तांतलो थोडो तांदूळ घेवन कुशीच्या घरा वेताली. आनी मदर तेरेजा आतुरायेन रावली ती खंय व्हरून धांवता गी म्हूण. आनी इसारल्या वेळार ती म्हणाली त्या घरांत ती भुरगीं उपासान भुकेन आसात, तांच्या घराय कांय ना. खंडीत जावन मदर तेरेजा न्हय तूं आनी हांवूय कळवळटाय आयकतना. कित्याक नांत गे आमच्या वाड्यांत शेजारा फिरगजांनी भुकेन ताणेवन आसची आमची भाव भयणी. वांटून घेतिल्ल्यांत संतोश दडतो जाता. हेंच सा पावलो कोरिंत घरांक बरोवन सांगता तें आमकांय लागू जाता. करेजमांत पिडे भुके विरोध झुजोवंक आमकां जायते अवकाश आसात. हे अवकाश गळसितना देवाच्या कृपेचो अखंड अनुभवय आमकां जाता. कित्याक दिल्ल्यांत आमी घेता, बडयल्ल्यान आमकां उक्तें जाता म्हणलें तेंच आमच्या सुमयान. कित्याक भरपूर दिवचेंच जावन आसा देवाच्या मोगाचें योजन. आनी ह्या करेजमाच्या काळार त्या मोगाक कितें तरी पाटीन दिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी निमाणें आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगज्यांनी भावार्थ आमचो घट करया. मुखले दीस बरे जावंक पुरो, संकश्टाचे जावंक पुरो, पूण केदळा आमी भावार्थांत जियेता खंडीत जावन आमचीं कुटुंबां भावार्थाची पाळणी जातलीं.
त्या एका नेणटुल्या भुरग्यान बापूय ताका सांक्या वयल्यान फांपळ्या वयल्यान आपूण व्हरतना बापूय म्हणालो, बाळा, म्हजो हात तूं घट्ट धर, तूं पडनाय, तूं शाबितायेन देगेक पावताय. थवळ तें नेणटुळें बाळ सांगता, डाडा, हांवें तुजो हात धरल्यार हांवें सोडचो संदर्भ आसा, पूण तूं जर तर म्हजो हात धरशी, म्हाका खंडीत जाना तूं म्हजो हात सोडचो नाय आनी म्हाका शाबीत उदकाच्या त्या देगेन व्हरून पावयतलोय म्हूण. वय, हें आमी आयकलां. आमच्या कश्टा वेळार जावं दिया आमकां निदर्शन. देव आमचो हात धरता, ताचो हात आमी धरच्या की जेजू आमचो हात धरूंक आमी अवकाश करून दिया आनी आमचे हात ते उसवून धरून जेजूक आमकां आनीकी लागीं करून घेवया. न्हय बगार ह्या करेजमाच्या काळार, बगार मुखल्या काळांनी आमच्या जिवितांत आयिल्ले सर कस संकस फुड करूंक आमकां बळ गरज जाय. आनी ह्या पासत जेजूक आमी एका कुटुंबा भाशेन लागीं सरया.
धन्यवाद